जाल्यार खंयचेच जर ते बोमांगर वचूं किंवा म्हापशा वचूं किंवा सांतिनीज वचूं तांकां घेयना. कितलेय पयशे दिता म्हणल्यार सुद्दां तेंचेर अन्याय जाता आनी हो एक व्हडलो प्रॉब्लेम जातालो. हो आमी इशू काल सॉल्व केला सीएमा कडेन बसून स्पेशली की तांकां खंयच्यान तरी कब्रस्तानाक आमी जागो अरेंज करून दिवंक जावो, सरकारान दिवपाक जावो आनी ही आमची सगळ्यांची ड्युटी अशें म्हणून सांगले बरें सीएमान प्रॉमीस केला की आमी तांकां जाता तितले बेगीन आय थिंक तांकां म्हणजे ऑगस्ट पर्यंत आमी तांकां जागो आमी मागलेलो 500 पण आमी 1000 स्क्वेअर मिटर जागो तांकां आमी एलोकेट करून आमी तांकां दितले जेणे करून तांचो सारको हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. इतले हो मेन मुद्दो आसलो तोय हांवें केला. इवन हांवें नारव्यां तिर्तार म्हणटा पळय थंय मसंडी आहा तोय आमी प्रेमेन शेटा कडेन बसून सीएमा कडेन बसून आमी तोय प्रॉब्लेम सॉल्व केला आनी तांकां आमी एक जागो आतां थंयसर तिर्तार पळय आसा ते आमी डिफरंट दुसरे थंयच प्लेसीर कित्याक आंकडाकार बी भावांक आमचे जर कितें एक्सपायर्ड जर जालें जाल्यार तेंचें तेंच साधन आसा की तिर्तार म्हणटा पळय थंय नारवा थंय वयचें पडटा. कारण आमी तांकां लागूनय काल स्पेशल हांव तेंचे कडेन उलोवन तेंच्यांनी तेंय आमकां करून दिता म्हणून सांगलां आनी म्हाका गॅरंटी आहा येता ते 2-4 म्हयन्या भितर हें सगळें जातलें. ब्रिजाचेर कितें विशय आसलो तो? कॉलिंग अटेंशन हांवें स्पेशली हाडलेलें कित्याक सारमानस मार्शल जे फेरी पॉयंट आहा तो फेरी पॉयंट कंप्लिटलो काडचो. म्हणजेच आमकां हो जर फेरी पॉयंट काडलो फेरी सर्वीस आहा ती कंप्लिटली जर काडची पडली जाल्यार आमकां थंयसर एक ब्रीज बांदचें पडटलें. पिलगांव आमोणा हें जर ब्रीज बांदलें कनेक्ट केलें आमी बारीकसो मांडवीचो भाटो आहा त्या मांडवीच्या भाटाचेर जर बारीकशें एक ब्रीज बांदलें जाल्यार पिलगांव टू आमोणा वचपाक लागून रोड जो एक्सेसिबल आसा ऑलरेडी आसा रोड फक्त वायडनींग करचें पडटलें आमकां. आनी हें जर ब्रीज बांदलें जाल्यार बरोचसो आमचो बिचोले तालुका आनी अर्दोसो बार्देस तालुका हो आमी त्या रुटान आमी वचोंक शकतले. सो दॅट हे जे मांडवीचे जे ट्रेस पडटा पळय जो ट्रॅफिकाचो तो सुद्दां डिवायड जातलो. अर्दोसो बार्देस तालुको फूल बिचोले तालुको ह्यो डिवायड जावन त्या पुला वचपाक शकतलो. हो विशय तुमी फाटीं घेतलेलो न्हू? हय काल हांवें कॉलिंग अटेंशन मारलेलें आहा आनी सीएमान सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आहा की हें ब्रीज करपाक लागून पिडब्ल्यूडीक इंस्ट्रक्शन दिल्लें आहा की टू गो अहेड म्हणून. ओके. आनी ते शॉर्रावचो ब्रिजाचेर खंय पावलेले आसा? ब्रिजाचे जे लँड एक्विजिशन बाय प्रोक्युरमेंट पॉलिसी हे प्रोक्युरमेंट पॉलिसीचेर जितली आमी सेल्डेटा करपाक जाय तितली केल्ली आसा. कंप्लीट जाल्या. आतां कंपल्सरी लँड एक्विजिशन आमकां करचें पडटा. कित्याक लागून थोडे टेनंट्स थोडे ओनर्स आहात न्हू ते हांगासर ना मेन ना ट्रेसेबल ना ते पूण आमकां ते शूड गो फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लँड. अरे त्यांनी स्पीकर एलिगेशन करता आनी स्पीकर सांगता आपण सॉर्ट आउट केलं म्हणून आम्हाला सांगतो कितें. बट एक्चुअली कितें दीस इज लायक मॉकरी ऑफ हे न्हू डेमोक्रेसी. तेम जाल्यार तो तेमचे मदें पयलो सेटल करून भायल्यान घालपाक नाका आशिल्लो. बट सांगिल्लो न्हू आतां स्पिकरांनी की आपण वी हॅव सॉर्टेड आउट द इशू. बट डेफिनेटली दीस थिंग्स शुडंट हॅपन बिकॉज फॅमिली मॅटर न्हू तो. वेन पब्लीक मनी इज इनवॉल्ड इट हॅज टू बी मेड पब्लीक. बट आतां तेम सांगलां सरकारान सांगलां की वी हॅव सॉर्टेड आउट द इशू. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता नेक्स्ट टायम दे शूड बी मोर केअरफूल. ऑपोजिशन सायलेंट ऑपोजिशन ना वयर रे तांकां नाका ऑपोजिशन आहलेलें. बट वी वर वोकल मरे. एवरीवन वॉज वोकल. एवरीवन स्पोक. ऑपोजिशन वॉज नॉट सायलेंट. ऑल ऑफ अस 7 of us वर युनायटेड इन फॅक्ट ड्युरिंग दीस असेंब्ली सेशन. तुमी युनायटेड म्हणटा पूण आमी पळयलें की लास्ट टायम जेन्ना तुमी आमदाराक भायर काडला हावजांतल्यान पूण तेन्ना विजय बाब स्टेज बसून रावला विजयाक तो ताका इंटरपा आतां गेल मरे विजय बाब. इशू बेस्ड युनायटेड नॉट इशू बेस्ड ओवर फॉर गोवा वी आर युनायटेड. गोंयकारां पासत आनी गोंयच पासत वी आर युनायटेड. वी हॅव टू बी युनायटेड. देर इज नो हेल्थी डेमोक्रेसी वे देर इज नो ऑपोजिशन. सो डेफिनेटली वी आर ऑल युनायटेड फॉर अ गुड गोवा. आमगे जायत केम जालो चालू आहा मेजर इश्यूज आसा फ्रॉम अदर प्लेसीस. हे इश्यू आमी घेयत आहाय एसेंब्लीत जायत फावटी आमी घेतले ते इश्यू. सर आतां स्टेटस कितें आहा? सोंसोडो गार्बेज वीथ रिगार्ड्स टू कुर्तारीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सोंसडो गार्बेज पळय दी सोंशेल गार्बेज इज कमिंग इन मार्गा एंड फातोर्डा. It doesn't come in Kurtagi, but I am part of the committee because we are getting a smell. We have always been saying that आता assembly उलयलां कितें म्हणून एक प्रॉपर प्रोसिजर जावपा जायो ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. म्हणजे वेट गार्बेज सेपरेट ड्राय गार्बेज सेपरेट.
ते जालें बगर आनी एक कडेन सारकें जालें बगर आमी दुसरे कडेन घालूं जायना आनी आय एम नॉट देर टू टेक इट टू टेक आवर गार्बेज टू कुडचले बट वी वॉन्ट अ कॉम्प्रिहेन्सीव सारको जावपा जाय ते बारके प्लांट घेवन तें आनी कितें जावपा जायना आनी जात तो प्लांट बरो जावपा जाय आमी झगडत आहाय आतां सद्या एक्झिस्टींग पडे आमगेलो लेगसी डंप आहा तो काडलो ऑलमोस्ट गॉन सेग्रिगेटेड वेस्ट वचपा आहा सो आय थिंक बाय another 2-3 months it should be over but important is day to day garbage ती जाल ना अजून पण बरो कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन केला ना तेणी खंयचो मॉडल रेप्लिकेट करून जो एक्झिस्टींग सक्सेसफूल आहा तो रेप्लिकेट करूं जायो आनी कतो तो बरो करपा जाय आनी फेल जावपा जायना दिमलो जावपा जायना आनी कोण जावपा जायना आनी मागीर तेका आर्बिट्रेशन जावपा जायना सो स्टेप्स हॅव टू बी टेकन दॅट्स वाय आय स्पोक इन दॅट स्टेप दॅट हें जावपा जाय आनी सारको एक बरो आमगे सोल्युशन जावपा नो legacy dump is almost over another 2-3 months legacy dump will be over but then what about the next the new garbage that comes in every day there is no solution as yet someone, you go to dodge someone. And I think the government has mastered the art of sometimes dodging what we were asking and not giving very satisfactory answers. What we ask is on behalf of the people. But many times we did manage to get, I personally managed to get assurances of our works which were done because these are public interest works which have to be done. And I think this short sessions, we should have longer ones because in short sessions, on each day you can only raise certain number of questions. So many departments clubbed in one day, you can't get chance to ask the questions. You are limited to 3 questions, start questions, and 15 unstarted questions. If it is more days, you can ask more questions. So dual citizenship, the answers are you happy with that? See, the dual citizenship issue, as I mentioned in the House and otherwise also, is matter in the hands of the central government. So it is the House, the government which has to convey to the central government the difficulties of the problems, and when it is being conveyed through a state machinery is different from an individual. Even if a group goes, तुम्हें खबर आसा कि LM Singhvi, he had made a report even recommending dual citizenship, appointed by the NDA government, accepted by the NDA government, but they did not give the dual citizenship, they did OCI cards. So what I am saying is, even at that level it had not been done, when a state is pushing for something, there is a greater force which backs that demand, and I think that it may be a matter of time when this issue can be resolved. So you also oppose that CRZ this debate which No, I supported this thing. I have actually in that CRZ issue, I have explained that under that CRZ notification, authorized structures. So you can only protect authorized structures, and High Court it's Dila judgment. Authorized means legally existing structures with your house construction license, तसले प्लॅन हांवें सांगलां हावजान कितले नुस्तेकार आनी ते गरीब लोक आहा ते गांवांत थिंगा ते कोण खंय प्लॅन दोतले थोड्या लोकांचे प्लॅन हायले आसतले नाल्यार नाजाले आसतले पिड्यार जाले आसतले कित्याक हांवें पासून सांगलां कोलये कितें जालोले ते एक्चुली नुस्तेकारान ते शॉप्स घेयले थिंगा ते कोलवा प्लाझा येते एंड मागीर सांगपा आयले म्हाका की बाबा आमी फारीक केल्ले हांव एक्चुली वॉज द गव्हर्मेंट लॉयर 30 जाण आयले म्हाका सांगपाक आमी फारीक केले म्हयन्या वयताले आनी फारीक वताले then magir internally I came to know that one officer was pocketing the money, giving them some receipt on which book I don't know. They had nothing, they didn't have the proof. Some had some in between receipts, and we were prosecuting them for non-payment. Understand? So it's like that. You don't expect them to keep. How many of our be having their plans in their houses today? So it's only a person like me. Whichever I get everything, I scan it and I keep it. But everyone doesn't do it. So I think this is a problem which... Doctor, there was confusion yesterday about citizenship provision between Pondicherry and Goa. What exactly that confusion is? There are statements being made that Pondicherry is allowing dual citizenship. And I have pointed out that by the citizenship order of Pondicherry, the government of India declared that all people residing in Pondicherry have become citizens of India. They have not given anything or dual citizenship. Then, if you remember, Nilesh Kabral pointed out by saying that 6 months is given and 6 months not given for our people. CM also tried to say that in beginning I told CM no, that is wrong, and then CM agreed with me.
In our Goa citizenship order, also it is there. When a child attains 18, that child has 6 months window period to say that I want to opt for Indian citizenship, or you can retain yours. So that option which was there is also here. I'll tell you why I corrected them there. I could have kept quiet. See, if you think this and you put it in your notings and you send to the government of India that because they are doing and therefore we should have, government of India one stroke will say no, reject your thing by saying they are not given, so you should not get. Understand? So you should not argue on the wrong point. That's what my argument. Which is concerning काणकोण म्हणजे स्पीकराची कॉन्स्टिट्युएन्सीतील जी एंटायर कोस्टल बेल्ट एंटायर कोस्टल बेल्ट म्हणजे आमचे कलंगूट येयले तितून, शिवोले येयले तितून, मांद्रे येयले तितून, सगळे येयले. इंगण गंजीचे येयले, सगळे इन्क्लुडिंग हिंगासोर येयले, केदाराचे पाट येयले. हे all these people who are staying in the coastal belt will get relief from center. म्हणजे 19 नोटिफिकेशन येवच्या पयलीं हे आमी जे म्हणूंक सोदता ते पेपरार घालून ते तितून नोटिफिकेशनान येवपाक जाय आनी नोटिफिकेशनान येयले काय हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. थँक्यू. आणि गोंया राज्याची जी नीती जे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो एक वेगळें विजन गोंया राज्यात खूब प्रमाणात इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न सरकारान केल्लो आसा. मुख्यमंत्री प्रयत्न करतात, आमी प्रयत्न करतात. पण तुमीच पळयात आयज ब्रिजीस, हायवेज हे सगळे आयज जाल्ले आसा. 20 मिनटान 25 मिनटान तुमी मडगांव पावतात. पयलीं लोकांक कळोंक ना की हेजो बेनिफीट कसो जातलो. हेल्थ केरान सगळे तरेची पावलां आमी घेतात. आनी म्हाका दिसता की गोवा राज्य एक आदर्श असो राज्य करपाक हे बजेट इज पण आमी सगळे मेहनत करून एकजूट रावन हे सगळें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. खेडेगांवांत तूं आतां पयर म्हाका सावड्डेचो ब्रिजाचो सावड्डेचो पूल जातलोच. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या. हेजो अर्थ ना की थंय बजेटान सगळ्यो गोश्टी मांडूंक जाय, सगळ्यो गोश्टी मेन्शन करूंक जाय. जे कितें आहा ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान ह्याच वर्सा सगळे पयशे सावड्डे पुलाक घालचे ना. मुख्यमंत्री म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा, लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा, म्हाका खात्री आसा तो करतलो. आमी मुख्यमंत्रीच्या लिडरशीप सकयल आमी सगळे गोश्टी जे आमच्या खात्याचे संबंदीत आहा, अडचणी आसताच लायफान, घरान बी मनशाक अडचणी आसतात. हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाक आमी ताका सहकार्य करून ह्यो सगळ्यो गोश्टी वेवस्थीत नामापच्या क्षेत्रान आनी राज्यान दोन्ही गोष्टी पळोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सरकारीन न्हू बाबा, शेतकऱ्यांक प्रश्न सतायता तो माकड, खेती, तेंचेर तुमी कितें उलोवप करतले सीएमा कडेन? खंयच्याच राज्यान खेतीक आयज पर्यंत वर्मीन म्हणून डिक्लेअर जावंक ना आनी म्हणून तो प्रॉब्लेम जाता. वर्मीन डिक्लेअर करपाकूच प्रॉब्लेम जाता. ताका खुबशे अशे प्रोसिजर आसता. म्हाका खबर आसा की कितें इश्यू आसा. आयज पर्यंतच्या आमदारान तो विशय काडलेलो आसा. हांवें ते डॉक्टर दिव्या राणेन तो शेतकऱ्यांचो विशय ते नाल बील सगळे सोलून काडटा आनी मागीर उत्पन्न लोकांचो पडटा. पूण वर्मीन आनी दुसऱ्या राज्यान जावन आमकां ते विचार सारको करचो पडटलो कशें कितें करपाचें. वेगवेगळे विशय आसा ते तूं भटजी तुका खबर आहा ते काडपाक ते वर्मीन घेतले ताचे परिणाम आनी वेगळ्या तरेचे परिणाम जावं शकता. तूं मानता हांव सांगता तेच म्हणून लोक सामके हैराण जाले. पूण कशें करप ते विचार करूंक जाय. कितें आनी तुका खबर आहा विशय, तूं शेतकरीचो, तुका खबर आहा की हेजो त्रास जाता लोकांक, गौ रेड्यांचो त्रास जाता. हे सगळे गोष्टी वेगळ्या तरेन विचार करपाक तूं जाणता ते विशय सारको आहा. पूण विचार करपाक जाय. पूण दुसऱ्या राज्यान नोटिफिकेशन आयज पर्यंत काडूंक ना आनी म्हणून आमकां ते गौ रेड्याचो बी विशय जाता खुबशे कडेन आनी ते वेगळ्या तरेन हँडल करपाची गरज आसा. करूया. सर ओवरऑल ह्या विशय त्या विशय थोडे जाण म्हणटा CM दिल्ली वयतलो. तुमचे बा कितें प्रयत्न आसतलो तुमच्या विशय डिपार्टमेंटात हितून? म्हाजे चालूच आनी म्हाजे अर्बन डेव्हलपमेंटान हांवें पयशे हाडले. हेल्थाचे म्हाका NHMतल्यान पयशे येत आसता. वेगवेगळ्या वर्टिकलच्या माध्यमांतल्यान पयशे हाडपाचो आमचो प्रयत्न प्रपोजल घातलेलो. क्रिटिकल सेंटर 50 करोड नॉर्थ, 50 करोड सावथ आमचे सँक्शन जाल्ले आसा. हे आतां आमी HSCCच्या माध्यमांतल्यान करपाचो प्रयत्न आसतलो. आमचे चालूच आसा. So not only as a for the budget, but as a minister, you do There your are work. various ways of getting money. It's not necessary that it should be mentioned only in the budget. There are various ways, and there are various ways. First of all, your project reports that you put across there have to be accepted. There are various verticals under which money is allotted by Government of India. So you need to do it. Now recently I got nearly about 200-300 crores. I have got specifically for different projects across the state of Goa under urban development.
Apart from that, earlier for water supply and other things, we got about 189 crores. So we are getting money, and we have to utilize the money and take this forward. So That's minister the should not problem. only wait for the budget, but do your work, get it from There your are side. multiple ways of tackling a situation. Situations are all over. It's not necessary that everything should be mentioned in that document. But there are ways मेजर of it. अनाउन्समेंट तुम्ही केली कॅन्सर हॉस्पिटल जातले Already काल EFC दिल्ली असा additional 63 crores. It's going to more than 300 crores. काल मुख्यमंत्री सँक्शन आमकां करून दिल्ले आसा. Okay, thanks. सगळ्यांक खबर आसा बंदी आसा आनी जो रेंव काडपाचें काडूंक मेळ्ळा सो 10 वर्सांनी कशें तेंच्यांनी हें केलें म्हटल्यार इनलिगलिटीचेरूच कळटा की 10 वर्सांनी तेंच्यांनी चड अशें ग्रेड केलो तो खंयचेच तरी रेंव हाडूनच केला आसतलो न्हू आयज हितूनच कळटा की जी रेंव येता हांव तुमकां ऑन सांगता महाराष्ट्राच्यान कितल्याशा प्रमाणान रेंव येता आनी जे पारंपारीक गोंयकार जे आसले जे रेंव काडटाले आयज तेंची पोटां खंयच्यान खंय मारलेली आसा तेंच्यांनी लास्ट टायम आवाज वचून केल्लो पण तेजे नंतर कांय जाल्लें ना आतां परत सेम चालू आसा रेंव येता रेंव सगळ्यांक खबर आसा येता म्हणून जो सरकार आसा तो रेग्युलेटीज हाडचे सांडून इरेग्युलेटीज करपाक दिता हात दिता तेंकां आनी अशें करून जे धंदेकार आसा आमचे ते आयज खंय ना खंय पोट मारून उडयल्ले आसा तेंचे आनी धंदोच बंद करा तुमी ही परिस्थिती जाल्या आनी गोंयकारांचो सर्वनाश करपाची शर्यान तो बीजेपी सरकार चलयता सो ओवरऑल सेशन कशें दिसलें तुमकां पळय ओवरऑल सेशनान म्हणजे तुमी पळयलां आसतलें जे 99% जो एक्शन टेकन रिपोर्टान दाखयला 99% इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय तें जावंक ना सो हेजेरूच कळटा की हे सेशन जे आसलें फक्त वोट ऑन अकाउंट घेवन तो पास करून फुडलें चालीक लावपाचें कितें उरलां तें थोडें थोडें चालीक लावपाचें अशें जालें आसा आनी सरकार एवरी टायम सांगता मात भोपके दिता भोपक्या शिवाय कांय ना फोटिंगपणाचो सरकार जाल्लो आनी फोटिंगपणाच चल्लेलें आसा सगळे कडेन कितें एश्युरन्स दिल्लें हांगा फुडले आतां गेले ते 2 वर्सां भितर कितलीशीं एश्युरन्सां दिल्या बट ती एश्युरन्स सारकी खरें ऑन ग्रावंड जाल्लें काय ना हेजें जेन्ना विचारपाक वयता तो घुसपयता घुसपोवन उडयता फक्त मिन्स आपणाच्याच कितें सांगता हेंकां खबर ना तेंकां खबर ना आयज लेजिस्लेटर आमीय शिकून येता आमीय वाचता आमीय रिडींग करता आनी तेन्ना खंय ना खंय क्वेश्चन करता आनी त्या क्वेश्चनाक आमी हें दाखयता तुमकां की कितें तुमी एश्युरन्सीस दिल्ले तुमी कितें हें केल्लें आनी आमी सांगच्या परस तुमच्या पासून बुकांचेर तेंच आसा तुमच्या पासून जे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर तेंच आसा सो तरी पूण म्हणटा कंटिन्युअस बरें आतां पळोवया 2 वर्सां जालीं आतां फुडलीं आनी 2 वर्सां 3 वर्सां कितें कंटिन्युअस प्रोसेस जातलो तें 99%चे कितले पर्संट कमी जातले पळय तें आमकां फुडें कळटलें ओके appropriately to what the people of Goa have been expecting. And the budget Ashilyan, all of us will now be able to start and fulfilling the aspirations of Goa through the various departments that we hold under the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. So as a budget, जे विकसित भारत 2047 हे धरून 4 खांब्याचेर जे प्रधानमंत्री उलयतालो युवा शक्ती नारी शक्ती किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण त्याच आधाराचेर जे हे आमचे बजेट प्रोड्यूस जाला प्रेजेंट केला आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता ह्या आधाराचेर आमी जे फुडें वतले तातूंत इट हॅज बीन अ प्रोडक्टीव डिस्कशन लॉट ऑफ इश्यूज हॅव बीन रेज लॉट ऑफ इश्यूज इम्पॉर्टंट टू द स्टेट ऑफ गोवा वेदर इट इज CRZ or other things have been talked about and I think overall assessment I am not the judge people are the judge people have to decide how the assembly was but for us as a government I think it was a productive one to ensure that we take Goa ahead. One more thing is that as far as if you talk about the CRZ issues, the tourismच्या जे बिचा साठी घरां आहा पळय तेंचेर आयज ती पाळी येयल्या पळय हाऊ डू यू सी द सिच्युएशन Right. Issues which have been raised in the House, it is not inappropriate for me to talk. The Minister concerned has already said his sentiments. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आसा सो आय थिंक वॉट एवर नीड्स टू बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स टेकिंग केअर ऑफ देअर ब्रेड एंड बटर आमकां तितलीच काळजी आसा गोंयकारांची जे स्वताच्या पोटा खातीर तळमळटा ट्रेडिशनल जे आसा आनी जे भायर आउटसोर्स करना आनी ते स्वता आपूण चलोवंक सोदता आनी कितें करूंक सोदता सदांच म्हाका दिसता हे शेक्स ऑल्सो गव्हर्मेंट हॅज टेकन इनफ पॉलिसीज टू सपोर्ट देम whatever need these type of issues which are coming through court because of certain people getting into PIL is a sorry state of affairs because थोडे लोक कित्याक वता कळना कोर्टान बट मागीर ते सगळ्यांचेरूच आंगार असल्यो गजाली म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी वील हॅव टू टेक अप बिकॉज एंड ऑफ द डे इट अफेक्ट्स टुरिजम एट अ लार्ज स्केल अँड इट अफेक्ट्स द आमी टुरिजम इन्क्लुसीव म्हणजे आमच्या लोकांनी तातूंत कमाई जावपाक जाय अशें चिंतता जाल्यार थंय आमकां त्रास जातलो सो वी वील फायंड अ सोल्युशन सर कलांगूट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भितरल्यान तांकां काडटा आनी दुसऱ्यांक दिता म्हणून सांगला तांकां रिहॅबिलिट केल्लें Tenancy Act and Munkarial Act in time-bound manner by setting an upper time limit. This will give a relief to the thousands of Goans who are fighting legal battle for their rightful claims. Speaker sir, tenancy आणि मुणकार हे कसो आमच्या नजरेक आयिल्लें ना ते कोर्टांतल्यान आशिल्ल्या कोर्टांत
प्रश्न विचारतो लर्निंग एक्सपिरियन्स एवरी असेंब्ली सेशन इज अ न्यू एक्सपिरियन्स आपल्या आपल्या मतदारसंघान गोंयान जाण मांडटा आनी देन अकॉर्डिंगली एवरी मिनिस्टर takes decisions to how to implement it and how to go forward. So that's the reason आमी असेंब्लीन आसा सगळे आमचे जे कितें इश्यूज आसा ते मांडपा खातीर आमचे सो इट इज अ व्हेरी learning experience. Every assembly session is a new experience for newcomers like us. मॅडम टिंटेड इश्यू काढलेला त्याच्या परत पळय जाल्यार मोठ्या प्रमाणात कारवाई करपाक चालू जाल्यार पुलीस स्वता लायतात तेंच्यांनी काडपाक स्टार्ट केला कशी पळयता I'm very happy that immediate action घेवपाक लागले म्हणून this is what we want न्ही when we raise a issue we want immediate implementation that's what we hope for ते केन्ना केन्ना थोडो टायम लागता केन्ना केन्ना बेगीन जाता ह्या आतां विशया रोखडेच केले म्हणटकच आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट लोक खास करून स्थानिक लोक गांवचे दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज बिकॉज दे हॅव बिल्ड देअर हाऊसेस प्रायर टू 1960 प्रायर टू 19 CRZ केम इन टू फोर्स इन 1991 आनी आयज कोस्टल बेल्टार जो बोबाव पडला म्हणूंक शकता पीपल आर रनिंग फ्रॉम पोस्ट टू पिलर विथ देअर एडवोकेट्स विथ देअर लिगल टीम्स आणि खूच सुटका मेळना तांकां दे आर नॉट गेटींग द रिक्वायर्ड रिलीफ तांचे कडेन जे डॉक्युमेंट्स आसा सम हॅव लायसन्सीस फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट सम हॅव लायसन्सीस फ्रॉम द ट्युरिझम डिपार्टमेंट सम हॅव लायसन्सीस फ्रॉम द पंचायत सम फ्रॉम द एक्सायज डिपार्टमेंट प्रायर टू 1991 फ्रॉम द 1980s 1970s मात व्हॅलिडिटी आमची CRZ डिपार्टमेंट जी जावन आसा ते एक्सेप्ट करिना एंड बिकॉज ऑफ दॅट दे आर नॉट गेटिंग the expected relief from the government. आम्ही CMच्या फुडल्यान हे मांडलेले आसा. CM has assured us. He has called the secretary Mishra Bab. He has called the respected minister and he has assured us that these genuine cases of local people will be taken into consideration and they will be given due relief. कितली जाणां आसा अशी घरां कितली आसपाक शकता म्हाका दिसता आमचे शोले कॉन्स्टिट्युएन्सी there will be at least 500 to 600 affected families आणि आमचे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून कालांगूट कांदोली इन्क्लुडींग मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्क्लुडींग आमचो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड द एंटायर कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा इफ यू क्युम्युलेटिवली चेक द नंबर ऑफ फॅमिलीज हू आर देर अ लार्ज पॉप्युलेशन ऑफ आवर लोकल फिशरमॅन आमचे रापोणकार आमचे शेकवाले दे आर ऑल बींग एफेक्टेड अँड इफ दे डू नॉट गेट द due support of the government today, people will start to lose hope. Okay. So तुम्ही आता कन्सर्न मिनिस्टराकूय मेळ्ळे मिनिस्टराक मेवला he has assured us that he will definitely speak with the MS member secretary. He will speak with the director and after taking all of them into consideration, the personal hearings which are going on today with regards to CRZ matters will be taken up on priority for the locals. Don't you think so? Because since this is the real traditional Goans issue, हिंगा केन्ना केन्ना हॉटेलां सेव करूंक जाय आनी बाकीच्या दृश्टीन वेगवेगळे विषय डिस्कशनाक येयले खास करून बजेट जालें बजेटाचें वोट ऑन अकाउंट पास जालें ओके आनी बाकीच्या दृश्टीन वेगवेगळे क्वेश्चन्स वेगवेगळे कॉलिंग अटेन्शन्स एकंदर जरी 6 दिसाचें सेशन जालें तरी सुद्दां ऑल लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल पार्टी लिडर हे बरें सगळ्यात म्हणजे डिबेट बरें जें जालें पळय तरी जेन्ना OCI कार्ड दवरलो पासपोर्ट काडलो जे फॉरेनचे ताचेर एक गूड डिबेट पयली फावटी तेंनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें इट इज अ हेल्दी डिबेट आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द ओवरसीज जे लोक आसा तांच्या खातीर डेफिनेटली जितके आमी प्रॉमिसीस केले ती फुलफील करपा खातीर ट्रायबलवाल्यांचे जे एजिटेशन जालें जें रेजोल्युशन आयिल्लें ताजेरूय बी सरकार सिरियसली विशय घेवन तो रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न 16 तारीख केली तरी तुम्ही दिल्ली वचपाक वेळपाक मेळ्ळें प्रकाश स्पीकर सर आनी तो तुमी कितें हे केलो शेवटी हे केलो सॉल्व केलो इशू प्रिया तुम्ही सॉल्व केलो इशू तेंचो
सीएम तुम्ही पुढे मिटयले म्हणून आयकता न्ही ते वाद मिटयलो नमस्काराचो अर्थ कितें घेवप आमी पांय सांबाळात